आम्ही गव्हर्नमेंट प्रायमरी स्कूल नायंगिणी आज एक कॅम्पेन घेऊन येयल्ले आसा हांगासर। समरकोण ही एरिया आसा हांगासर, ज्या जाग्यार 3 रोड आमकां जॉईन जाल्ले दिसतात। आमी स्टुडंट्स आसा हांगासर, वायल्ड लायफ सँच्युरीचे श्री संजय सावंत आसा हांगासर, सिंधुदुर्ग जिल्हा। त्याच्यानंतर आमचे टीचर्स आसा हांगासर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे हांगासर पर्सनॅलिटी आसात, जवळ 6 मेंबर्स आसा तेंचे। आणि हो असो कॅम्पेन आमी ज्या समरकोणा ह्या गावाकडे घेऊन येयल्ले आसा, जेणे करून आमी पब्लिकाक आमी संबोधन करूंक करता की तांकां संदेश दिवंक सोदता की जे सोरोप आसा, जे स्नेक्स आसा आमचे किंवा खंयचोय क्रिएचर जो रस्त्या वयल्यान जो वयता त्या क्रिएचराचे आमी प्राण वाचोवया। आमी निसर्गाचो जो समतोल आसा तो राखपाचो प्रयत्न करूया। सो तुमकां सोरोप खबर आहा न्ही, आनी खुबशे फावटी आमच्या घरान येता। आमकां घरान येयल्ले जाय ते नाका भंय दिसता न्ही, पूण आमी वाचोवंक जाय तांकां। कित्याक जशें सरान सांगले की आमचें पर्यावरण आहा ताका ते वाचयता। सो सोरोप आमच्या घरान येवंक जायना, म्हण आमी कितें करतले? कित्याक येता ते? कितें तरी खावपाक येता न्हू? आमचें जेवण जेवपाक येता ना, कितें खावपाक येता? उंदीर। आतां उंदीर रावंक जायना जाल्यार आमी घर आमचें कशें दवरूंक जाय? नीट क्लीन निवळ दवरूंक जाय न्हू। सो आमी जेन्ना घरान आसता जावं आमच्या घराचो आजूबाजूचो परिसर आहा पळया तो सदांच निवळ दवरूंक जायो। खंय तरी बेश्टे कपडे उडयता, लाकडां उडयता न्हू, तशें करूंक जायना। तशें जर करीत जाल्यार थंय खंय तरी येवन उंदीर रावता। मागीर घरांतलो खंय तरी कचरो काडलो आनी घराक तेंकूनच जर दवरलो जाल्यार तशा जाग्यार उंदीर येता आनी त्या उंदरान फाटल्यान सोरोपूय येता। हांगा सगळे उपस्थित जे आसा ते आयज हांगासर ब्रेकफास्ट न्ही जे सोरपाक लागून गाडयो जे आमी चलयता तेन्ना आमी सापूच न्हू बाकीचे कितलेशे हेर जनावरां सुद्दां क्रॉस जाता। आनी आमी खंय तरी तांकां तेंचे अधिवास जे आसा त्या अधिवासान ते आसता, आमी खंयच्यान तरी दुसरे कडच्यान थंय येयलेले आसा। सो आमी ताका लागून थोडो तरी वेळ काडपाक जाय। आमचो जरी कितलें आमकां फुडें काम आसा तरी ते जनावरांचे जे आहा तेंचे सुद्दां रायट आसा, सो तांकां आमी वाचोवपाक जाय। आतां आयज आमी ह्या एरियेन आसा अशें हांगासल्यान जर आमी एक नायंगिणी म्हणटा पळय थंयसरली तुमकां एक गजाल सांगता की जनावर जशे साप जे आसा तेंचो उपयोग कितें आहा तो व्हडले अजगरा सारके साप जे आसा ते पयले काय लोकांक एक भिती वाडटा की हे मनशाक गिळीत काय आनी कितें अशें। आनी मागीर खुबशे आमी पयलीं पासून आयकता की तेज्या बद्दल गैरसमज जे आसा, जशे तो गिळटा, जितो गिळटा, मागीर झाडाक वेटोळे मारता, हे सगळे गोश्टी जे आहा ते आमी पयलीं आयकलेली आसा। पूण आयज आमी पळोवपाक गेल्यार ह्या गोश्टी जे आसा ते निरर्थक आहा, कारण अशें कांयच घडना। कारण हे जे अजगरा सारके साप सुद्दां जे आहा ते आमच्या एरियान जर आसात म्हणजे शेता भाटान आसात जाल्यार खुबशे प्राणी जे आहा तेंचेर कंट्रोल उरता। जशें आमच्या हांगासर हेरम सावयकर म्हणून आमचो एक मेंबर आहा, तो तेजे पयलीं तो मेंबर नासलो तेज्या पयलींची गजाल तुमकां सांगपाक गेल्यार तेंचे नायंगिणी हांगासर जे कुळागर आसा त्या कुळागरान तेंकां खुबशे माकड, खेती तशेंच काटणदाराचो उपद्रव जातालो। तर थंय केन्ना साप धरपाक गेलो तेन्ना तेज्या बापायन म्हाका अशें म्हटलें की अशें आमकां त्रास जाता, हांच्या पासून कितें उपाय? तर हांवें म्हटल्यार थंय अजगर बी आसूंक जाय, अजगर आसा जाल्यार कितें तरी कंट्रोल उरूं शकता। तर तेंच्यांनी सांगलें अजगर हेज्या पयलीं मानायांनी भरपूर मारले। हांवें म्हटलें हेच तर आमची चूक आसा, जर आमी हांकां मारले नासले जाल्यार आयज आमचें इतकें लुकसाण जावचें नासलें। सो तांकां तशें सांगल्या बरोबर तेजो चेडो जो आहा हिरम तो आमकां जॉयन जालो आनी हळू तेंचे मानायांक जर आमी रेस्क्यू केल्लेले अजगर खंय आहा ते व्हरून आपल्या भाटान सोडपाक लागलो। मानाय जे आसले तेंचे एक भंय काडलो तेणी आनी ते साप थंयसर सोडले। आयज तेंच्या प्रॉब्लेम जे आहा एक 6-7 म्हयन्यान हो प्रॉब्लेम जो आहा तो तेजो कमी जालो आनी आतां तो सामकोच कमी जालो अशें म्हणूं येता। कित्याक आमी जर हे जे साप जे आसा ते सापां पासून जे उपयोग जर आमकां खबर ना जाल्यार तो पयलीं उपयोग आमी लोकां पर्यंत पावपाक जाय। फक्त त्याच्या बद्दलचे गैरसमज जे आहा जे पिक्चरांतले आयकलेले किंवा कोण तांत्रिकांनी जे सांगलेले आसा ते आमी मनान घेवन बसलेले आहा आनी ते मनांतले आमकां काडपाक जाय। भुरग्यांच्या मनान ते गोश्टी घालपाक जायना। जे कितें रॉंग थिंग्स आहा ते रायट थिंग्स आहा ते जर तुमी भुरग्यांच्या मनान घातले, सोरपा विशयी तांकां भंय काडून तेंच्या विशयी म्हायती दिली की ते साप खंयचो विशारी आहा, बिनविशारी आहा, ह्या सारकी गोश्टी जर तांकां जर कळयली जाल्यार तेजो खूब उपयोग तांकां फुडें जातलो। ता जाल्यार निरर्थक बिनविशारी साप सुद्दां चावून मनीस भिवून मेल्लेले आसा। सो ताका लागून ह्यो जर गोश्टी आमी जर आत्मसात केल्यो, भुरग्यांकूय आमी शिकयल्यो जाल्यार फुडें मागीर येणाऱ्या काळान जी भुरगीं जी आसात घरान सुद्दां साप येयलो अशें काही ठिकाणां जी आसा ते आमी पळयता की साप सुद्दां विशारी जरी साप येयलो जाल्यार सुद्दां लोक जे आहा थंयसरले टेंशन घेयना, कारण तांकां खबर आहा ते येयल्या ते फक्त
उंदीर किंवा बाकीचे कितें प्राणी खावपाक येयल्ले आहा ते तांकां लागून येयल्लेले ना. जे डाव धरता आनी कितें म्हणटा पळय ते गोश्टीचे निरर्थक आहा, तशें कांय गोश्टी घडना. नमस्कार सगळ्यांक. सांगपाचें म्हणजे आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे आमी खुबश्या जाणांक सांगता जनावरां, खुबशे लोक जनावरां हंटींग करता जिवाणी हें करता. इवन सगळ्याचे समतोल आसा, सगळ्या पासून अवलंबून आहा. जनावरां जीव जंतू जावं एनिमल्स कितें आहा पळय ते एकामेकाचेर डिपेंड आसा. इवन आमी मनशां सुद्दां. मी संजय सावंत, ऑनररी वाईल्ड लाईफ वॉर्डन सिंधुदुर्ग. आणि त्याचप्रमाणे मी छोट्या मुलांचा पालक पण, कारण का याच्या अगोदरची शाळा जी आमची मुलं जी शाळेत जातात ती शाळा पुनर्वसन, आणि आता हेच आम्ही सगळीकडे जे उपक्रम आहेत हे बाकीच्या शाळांमध्ये पण करतो. संकेत नाईक सर आहेत किंवा त्यांचा स्टाफ आहे. तसंच बरीचशी जी वनविभागातली जी आपली माणसं आहेत ही आपल्याबरोबर कनेक्टेड असतात. कारण काय, महाराष्ट्र आणि गोवा हा कनेक्टेड पॅच आहे जो सह्याद्री माउंटन्समध्ये येतो. आणि सह्याद्रीची जी बायोडायव्हर्सिटी आहे ही युनिक आहे आणि याचं कुठंतरी आपण संवर्धन करायला पाहिजे. आता मुलांना मी जर संबोधन करायचं तर मी असं सांगतो काय, तर बऱ्याच वेळी आपण जेव्हा साप रस्त्यानं जाताना बघतो किंवा कुठं घराशेजारी बघतो तर तेव्हा आपण त्यांना अशा नजरेनं बघायला पाहिजे काय, तर ते आपले मित्र आहेत. कारण का शेतकऱ्यांचे ते मित्र आहेत. कारण का शेतात जर धान्य पिकतं तर त्याचा जर सांभाळ कोण करत असेल उंदरांपासून तर ते साप आहेत.